GEM Kids, Goa's first truly international preschool now in Margao, in collaboration with GEM International School affiliated to University of Cambridge Assessment. Admissions open. Call and grab the opportunity as your child deserves the best education. नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स कोविड कर्फ्यू 28 जुना उपरांत आनीक वाडटलो मुख्यमंत्री म्हणटा डिनोटिफाय केल्ल्या कोविड हॉस्पिटलांच्यो ओपीडी बेगोबेग जातल्यो सुरू कोविडाचे दुसरे ल्हार आटापा येता म्हणसर डेल्टा प्लसाची धाकधूक गोयच्या बॉर्डरीर स्क्रीनिंग सुरू 2 लॅबां लागलीं कामाक केरी पत्रादेवी टेस्टी सुरू मोल्या पोळ्या आज फाल्यां गोयची म्हादयची केस WRDंतल्या कर्नाटकी अधिकाऱ्याच्या हातांत म्हादय सेलांत 7 कर्नाटकी 2 गोंयकार एकलो विटून सरता भायर सेलांत कर्नाटक्यांचे राज्य खासा रिपोर्ट राज्यांतल्या 10,000 हेक्टर सुवातींत 500 ऑर्गॅनिक शेती क्लस्टर आनीक 500चे टार्गेट संजीवनीत साखर करप काय इथानॉल डेक्कन कंपनीक नेमल्या सल्लागार गोवा बोर्डाच्या 12वेचो रिझल्ट जावंक शकता 20 जुलयाक निकालांत 10वी 11वेचे मार्क जमीक बोर्ड म्हणटा मार्क पॉलिसी मान्य ना जाल्यार एग्जामीक बसपाचोय पर्याय पर्वरेचो आमदार रोहनाक धपको साल्वादोर दमुंद पंचायत बीजेपीन उखल्ली 5 पंचांची बीजेपीत एंट्री मुख्यमंत्री म्हणटा बाकीच्याय मतदारसंघांनी बदल वेंचणुकेची तयारी काँग्रेस खालावल्या पार्टींत बदल जाय सार्दीन म्हणटा सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी लिडर जाय सार्दीन म्हणटा मोदी सरकारान MP लेड फंड परत करचो सुरू महामारींत फंड केलो बंद कोविडाचो कर्फ्यू आनीक वाडटलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केला गेल्या सप्तकांत वाडयल्लो कर्फ्यू 28 जून मेरेन लागू आसा तो फुडें वाडटलो GMC सुपर स्पेशालिटी आनी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल सोडल्यार हेर सगळीं हॉस्पिटलां कोविड हॉस्पिटलां म्हूण डिनोटिफाय केल्यात त्या हॉस्पिटलांच्यो OPD खंय बेगोबेग सुरू जावंक जाय परत आम्ही नोटिफाय करू सुरू करपाक जाय नॉर्मल आता पावस सुरू जालो नॉर्मल आता बाकीच्यो ओपीडी सुरू करपाक जाय म्हणून डिनोटिफाय केल्ले आता आम्ही सुपर स्पेशालिटी आणि साऊथ गोवा हे 2 दवरले जाय आनी बाकीचे हे केला कर्फ्यू एक्सटेन्शनाचेर बी ते आता केन्ना परवा सोंपता तुजे एक्शन जातले हय कोविडाच्या डेल्टा व्हेरियंटाचे दुसरे ल्हार आटापा येता म्हणसर डेल्टा प्लस व्हेरियंटाची धाकधूक सिंधुदुर्गांक दुयेंती मेळिल्ल्यान गोंयच्या बॉर्डरीर स्क्रीनिंग सुरू 2 प्रायव्हेट लॅब केरी पत्रादेवी काणकोणा मोलें आनी दोडा मार्गार रॅपीड एंटीजन टेस्टी करतले काम थायरोकेअर आनी आरोग्यम पॅथोलॅबांक दिलां केरी पत्रादेवी टेस्टिंग सुरू केलां काणकोणा सांजे उसरां वा शेनवारा सुरू त्याप्रमाणे खास करून महाराष्ट्रांतल्यान येवपी सिंधुदुर्गा बॉर्डर जे आसा हातूंत मोठ्या प्रमाणात स्क्रिनिंगाची सुरवात केला सस्पेक्टेड जो कोण दिसता पळय न्ही ताच्या खातीर ताका आयसोलेशनान दवरप हें सुरू केल्लें आसा वॉटेवर आमी लॅब सेटअप आनी हाची तयारी केल्या ऑल प्रिपेर्ड सर सो आमी हांगा अपॉयंट केल्ले आसा टू कंट्रोल करपाक जे भायले जे लोक जे गोवात एंट्री करता तांचेर कंट्रोल घेवपाक मेन म्हटल्यार कितें आमी पळयता जे लोक कोण एंट्री घेता तांचे आमी कोवीड नेगेटीव सर्टिफिकेट तांचे कडेन आसपाक जाय ज्या मनशां कडेन ज्या लोकां कडेन कोवीड नेगेटीव सर्टिफिकेट ना तांकां आमी होल्ड करता आनी तांकां रिटर्न धाडटा आनी तांकां कंपल्सरी आसा की कोवीड नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवन गोवात एंट्री करपाची आनी हेज्या पयलीं जे आमी पळय ज्यो व्हेकल्स येताले गुड्स इसेन्शियल सर्वीस जी आसली पळय तेंचे आमी थर्मल स्कॅनिंग करता तांचो बॉडी टेम्परेचर चॅक करता आनी हेज्या भितर जर कोण आमकां असो मेवळो की मनीस भितर तेजो बॉडी टेम्परेचर जर हाय आसत जाल्यार ताका आमी होल्ड करता आनी तेजो नॉर्मल जाय आसत ताका
दवरता आनी मागीर ताका भितर धाडटाले आनी तांकां इन्सिस्टूय करताले की सपोज चड जर बॉडी टेम्परेचर मेळ्ळो जाल्यार तांच्यांनी आपली एक चॅकअप करपाचें नियरस्ट PSC किंवा हेल्थ सेंटर खंय आसा पळय थंय वचून चॅक करपाचें. आतां आयज कितें जालें तर पयलीं आमी तांकां नेगेटीव सेफ्टी ना म्हणून कितें करताले रिटर्न धाडटाले आनी जे खंयच्यान आयला पळय थंय तेंच्यांनी चॅक करप आनी परतून येताले ते. पूण आयज पासून हांगासर प्रायवेट टेस्टिंग स्टार्ट जाल्लें आसा आरोग्यम पॅथॉलॉजी अँड थायरोकेट प्रायवेट लिमिटेड हेच्या अंडर आनी आयज हांगासर 24 वरां ते काम करता आनी डेली बेसिसार ते काम करतले आनी ते हांगासर एंटीजन टेस्ट करता रॅपीड एंटीजन टेस्ट आसा आनी ते जे कोण नेगेटीव ते कोणाक नेगेटीव सर्टिफिकेट तांकांच हांगा भितर एंट्री मेळटा आनी जे कोण पॉझिटीव आहा पळय तांकां आमी एंट्री दिना. गोंयची म्हादय WRDंत म्हादय सेलांत आशिल्ल्या कर्नाटकी इंजिनियरांचे स्वाधीन. ह्या सेलांत 9 इंजिनियर 7 कर्नाटकाचे. चीफ इंजिनियर म्हूण प्रमोट जाल्लो प्रमोद बदामी कर्नाटकीच. ताचे मनमानीक विटून एक गोंयकार इंजिनियर कडेक सरूंक सोदता. म्हादयची केस कर्नाटकी अधिकाऱ्यां कडेन दिवप घातकी म्हूण एक्टिविस्टांनी सरकाराक आदींच शिटकावणी दिल्या. खासा रिपोर्ट. गोंयची म्हादय केस सुप्रीम कोर्टात म्हत्वाच्या पावड्यार आसा. मात गोंय सरकाराचे WRD खात्यात म्हादय सेल काडून मूळ कर्नाटकी आशिल्ल्या इंजिनियरां कडेन दिला. असो आसा सध्याचो म्हादय सेल. गोंय सरकाराचे WRD खात्याचे म्हादय सेलात 9 इंजिनियर 7 कर्नाटकी आणि 2 गोंयकार. मुखेल अभियंतो प्रमोद बदामी कर्नाटकी, अतिरिक्त मुखेल अभियंतो RR येरगट्टी कर्नाटकीच, सर्वेयर GS बासुटकर आणि सहाय्यक सर्वेयर नयना कुलकर्णी दोगांय कर्नाटकी, अधीक्षक अभियंतो सतीश पावसकर आणि सर्वेयर कृष्णकांत पाटील दोगूय कर्नाटकाचे, कार्यकारी अभियंतो अनंत कादोळकारूय कर्नाटकी, ज्युनियर इंजिनियर बिपिन कारापूरकार आणि सहाय्यक इंजिनियर दिलीप नाईक दोगूच गोंयकार. प्रुडंटान प्रकरण उच्चूंक अधिकाऱ्यांक आणि सुत्रांक गाठले. कळले ते अशे. प्रमोशन करतना मुखेल अभियंत्यान घुसपागोंदळ केल्ल्यान गोंयकार अभियंते तिडकल्यात. नेमा प्रमाण डिग्रीवाले 75% आणि डिप्लोमावाले 25% अभियंते प्रमोट जातात. त्या प्रमाण सरकारान डिग्री आशिल्ले 6 आणि डिप्लोमा आशिल्ले 2 अधिकारी प्रमोट करपाचे थारायल्ले. नव्या कर्नाटकी मुखेल अभियंत्यान चार्ज घेतकीच सगळे बदलले आणि दोनूय कॅटेगरीत 50-50% प्रमाण केले. तितल्यार डिप्लोमावाले 3 आणि डिग्री आशिल्ले 3 इंजिनियर प्रमोट झाले. 2 सुवाती खात्याच्या मुखेल्यान रित्यो दवरल्यात. सुत्रां सांगतात ताका ताच्या मर्जीतले ऑफिसर थंय घालपाचे आसात. खात्या भितरले हे भानगडींनी सरकाराची मान्यता आसतना दिलीप नायकाचे प्रमोशन कुशीक दवरले. दिलीप नायक मलप्रभा कणकुंबी वाठारात फिल्डार काम करपी गोंयकार इंजिनियर. ताणें आतां आपल्याक म्हादय टिमीत काम करपाचें ना म्हूण खात्याच्या वरिश्ठांक कळयला. दिलीप नायक भायर सरल्यार म्हादय टिमीत एकूच गोंयकार अधिकारी उरतलो आनी मूळ कर्नाटकी गोंयचे WRD अधिकारी कर्नाटका आड म्हादयची केस चलयतले. म्हादय एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकारान सरकाराक WRDतले हे कारभाराचेर आदींच अलर्ट केल्लो. ते जरी गोंय सरकारच्या सेवेन असले तरी हो प्रश्न नाजूक आसा. हाच्या पयलीं कर्नाटकान जी षडयंत्रां केल्लेली आसा ते षडयंत्रांक जर गोंयच्यान मदत जाली जाल्यार ते आमच्या राज्या खातीर खूब मारक ठरताले. हाच्या पयलीं आत्माराम नाडकर्णी जे गोंयचे वरिश्ठ वकील म्हणून काम पळयताले त्या वेळार कर्नाटकांतल्या कांय लोकांनी असो प्रयत्न केल्लो आमची म्हायती कर्नाटक सरकाराक पुरोवपाचे. त्या वेळार तेंच्यांनी तडकाफडकी तो जो अधिकारी असले तेची ताका निलंबीत करचो असो आदेश दिल्लो. गोंय सरकारान ह्या संदर्भात जर दक्षता घेवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की म्हादयची लढाई जी आसा ही लढाई दुर्बल जातली. हो विशय प्रुडंटान मुख्यमंत्र्या मेरेन पावयलो. मात अजून मेरेन कांयच ठोस पावलां उबारिल्लीं दिसनात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोंयांक ऑर्गॅनिक शेतकी राज्य करपाचे दिशेन यत्न. शेतकी मंत्र्यान खात्याचे अधिकारी संचालक आणि सचिवाची बसका घेतली. सध्या गोंयांत 500 ऑर्गॅनिक क्लस्टर आसात. तांची स्थिती आनी प्रगतीचेर चर्चा जाली. गोंयांत आनीक 500 ऑर्गॅनिक क्लस्टर करपाचें टार्गेट. संजीवनीचो अभ्यास करूंक डेक्कन सल्लागार इथानॉलाचोय पर्याय तपासतात. 100% ते जे पीक आसा ते टोटली जेन्ना 3 वर्सांत तेजें पीक उत्पादन चालू जातलें तेन्ना ते
सामके केमिकल फ्री ऑर्गेनीक प्रोड्यूस आसतलो आनी हे टायम टू टायम एजन्सी आसता पळोवपाक बाबा सगळें सारकें वेवस्थीत चल्लां काय कितें ताका लागून तशें आमचें दुसरी वर्स आनी जेन्ना आनी एक वर्सान जेन्ना आमी कंप्लीट करतले तेन्ना आमी कंप्लीट 10,000 हेक्टर जमीन जी आसा ती हाजी ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर असतली 500 क्लस्टर। अभी जो एग्जिस्टिंग 500 क्लस्टर है, इसके अलावा हम 500 क्लस्टर पे और काम कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हो सकता है ऑर्गेनिक। तो हमारा प्रयास है कि गोवा ऑर्गेनिक स्टेट बने, उस दिशा में हम काम करें। धीरे धीरे थोड़ा सा पब्लिसाइज होगा, लोगों के लिए हेल्दी केमिकल फ्री फ्रूट खाना सब आएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हमारे किसान काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, सर की गाइडेंस में और सीएम साहब की गाइडेंस में काम कर रहे हैं। इतले मजगती लॉसात बंद पडिल्ली संजीवनी प्रॉफिटात येता काय पळोवंक डेक्कन कंपनीक सल्लागार नेमला। इथेनॉल इंधन निर्मितीचोय पर्याय तपासतले। ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकराच्या अंडर एक आमी कमिटी केल्ली आसा, ताजी तेंची टायम टू टायम मिटींग जाता आनी तेजे उपरांत तेंचे कांय सजेशन आसले ते आयचे मिटींगे आमी डिस्कस केल्ले आसा। कांय कन्सल्टंट अपॉयंट करपाचे आज थारले आसात। डेक्कन म्हणून आमचे एक हे आसात, तांकां आयज आमी कन्सल्टंट म्हणून अशें हे करपाचे केल्ले आसात तेजे रोला खातीर। रोल कितें आसतलो तेंचो? रोल म्हळ्यार तांकां आमी जे आतां ते आपले भशेन दितले की इथेनॉल प्रोजेक्ट आमी वचत जाल्यार हे कशे पद्दतीन आमकां उपयोगी ठरतले, कशे पद्दतीन आमकां हाजे साखरेचे की तेज्या चड आमकां हाजो बेनिफीट मेळटलो काय कितें, आनी मेळटा जाल्यार कसो मेळटलो, अशे पद्दतीन हें केल्लें आसा। म्हणजे खंय तरी हो साखर कारखानो जेन्ना आमी फुडें चालू दवरतले जाल्यार तो चालू दवरप एक जालें, फार्मर्सांक एक प्रत्येकाक दिसता, शेतकऱ्यांक दिसता, प्रत्येक गोंयकाराक दिसता, सरकाराक दिसता की हो संजीवना कारखानो जो आसा तो आमी बंद करपा नाका आनी करची ना म्हणून। त्याच बरोबर तो प्रॉफिटा भितर कसो येतलो होय काही पद्दतीन प्रयत्न चल्लो आसा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी। बीजेपीन साल्वादोर द मुंद पंचायत उखल्ली, आमदार रोहनाक धपको। इलेक्शनाक 9 म्हयने आसतना 5 पंचांची बीजेपींत एंट्री। 9 पंच आशिल्ल्या पंचायतींत आतां बीजेपीचें राज्य। मुख्यमंत्री म्हणटा बाकीच्या मतदारसंघांनी फुडल्या 6 म्हयन्यांत बदल जावपाचे आसात। वेंचणुकेची तयारी चल्ल्या, परवरे लोक उलोवंक भितालो, आतां खुबश्यो गजाली खंय भायर सरतल्यो। दबक्या आवाजात उलयताले, म्हाजेर असो अन्याय जाला, म्हाजेर तसो अन्याय जाला, हे ह्या बदलाच्या उपरांत तांचो आवाज भायर सरतलो। खूब जाणांचे थंय कितें कितें जालां पळय तें आतां बऱ्योचश्यो गजाली म्हाका दिसता जनते समोरूय येतल्यो, सरकाराच्या समोरूय येतल्यो, अशा पद्दतीन आनी खुबश्या मतदारसंघांनी खुबशे पॉलिटिकल लिडरूय बी भारतीय जनता पार्टीक येवपाचे आसा। फुडल्या 6 म्हयन्यांत जायते बदल पॉलिटिकली जे आसा हे जातले अशें म्हाका दिसता आनी निश्चितच आमकां खात्री आसा ही सुरवात आसा 2022ची निवडणुकेची। परवरे मतदारसंघातले दादागिरीक खंय जाप, मंत्रीपद गेल्या उपरांत फाटले 1.5 वर्स खंय आमदार चवतायिल्ले भशेन आरोप करीत आसा। परवरी मतदारसंघा भितर ज्या तरेन अजुनूय तो दहशत अजुनूय थंय आसा आनी ताका लागून ताका उत्तर म्हणून बऱ्या अर्थान आज खऱ्या अर्थान 5 जे पंच आसा जी इम्पॉर्टंट पंचायत साल्वादोर दिमून, पण ज्या तरेन तेची मंत्रिमंडळा भितर दादागिरी असली ही पळयतकच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी हें पळयलें आनी तांकां तातूंतल्यान मातशें पयस केलें, मंत्रिपदां तेंची काडली। आनी गेल्या नंतर आमी पळयतात की कशा तरेन गेले वर्स 1.5 वर्सभर चवताळलेल्या भशेन ते आरोप करत आसताले आनी ज्या तरेन त्या पंचायती भितर दहशत आनी केवळ एकाधिकारशाही, कोणाक फ्रिडम ना, अशा तरेतल्या हातूंतल्यान आज सगळे पंच मुक्त जाल्ले आसा। बऱ्या तरेचें प्रशासन थंयच्या ग्रामपंचायतीक येणाऱ्या दिसांनी डेफिनेटली मेळटलें। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी। गोवा बोर्डाच्या 12वे एग्जामीचो रिजल्ट 20 जुलयाक जावंक शकता म्हूण गोवा बोर्डाच्या अध्यक्षान प्रुडंटा कडेन उलयतना अंदाजे तारीख सांगल्या। कोविडाच्या अरिश्टाक लागून 12वेची एग्जाम जावंक ना। मार्क पॉलिसी प्रमाण 10वेचे 30%, 11वेचे 30% आनी 12वेच्या पुराय वर्साचे क्लासी, एग्जामी, असायनमेंट आनी बाकीचे निकश धरून 40% मार्क थारायल्यात। ही पॉलिसी कोणाक मानवना जाल्यार एग्जामीक बसचे म्हूण पर्याय दिला। 10वेची जी एवरेज आसतली ती 30% घेवप, 11वेची 30%, 12वेची 40%, सो 30, 30 आणि 40 असो हो फॉर्म्युला आसा।
आता हांगा आनी एक विशय असो आसा की मार्क्स पडल्या उपरांत जे मॉडरेशन जावचें पडटा म्हणजे थ्रू आउट कशें आसा हे सगळे जे मार्क्स घेतला म्हणजे 10वेचे जो मार्क्स आसात ते थ्रू बोर्डाच्या परीक्षेंतल्यान जो एवरेज काडलेलो आसा किंवा बोर्डाची परीक्षा ह्या बॅचीच्या भुरग्यांक दिल्ली आसा ती 10वेची 11वीची आनी 12वीची ही इंटरनल आसा आमी 10वेचे कितें केलें ही एकच एग्जाम जंय भुरग्यांनी फोकस केल्लो आसा म्हणजे 3 वर्साचो क्युम्युलेटिव्ह जो परफॉर्मन्स आसा त्या परफॉर्मन्साची त्या भुरग्याची एबिलिटी कळटली आणि बऱ्याचशा स्टेट बोर्डांनी हो 10वी 11वी आनी 12वी असो एक कंपोजीट जो परफॉर्मन्स तांचो घेतला तातूंत ते कळ्ळां म्हणजे मोर ऑर लेस अशाच पद्दतीन ते केल्ले आसा जर सपोज कोणाक ही पॉलिसी जे मार्क्स येतात न्ही ते जर सपोज कोणाक मान्य ना आसात जाल्यार ताका बोर्डाच्या परीक्षेक बसपा खातीर ऑप्शन आसा पण बोर्डाची परीक्षा जेन्ना हे सगळे कंडिशन नॉर्मलायज जातले त्या वेळार जर ताका जर ऑप्शन दिसता की ना आपणाक हे मार्क्स आपणाक गरज ना आपूण ते बोर्डाचे परीक्षा जाल्यार तेणे अवश्य बसपाचें ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक रोखडेच परत मेळया Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. गोंयांत वता थंय नेटाच्यो कटकटी धड टॉवर ना सारकी कनेक्टिविटी ना अशे परिस्थितींत ऑनलायन क्लासी सुरू केल्यात म्हूण सुदिनाची सरकाराचेर टिका 15 दिसांत ऑफलायन क्लासी सुरू केल्यो ना जाल्यार आझाद मैदानार पालकां सयत धरण्याची सुदिनाची शिटकावणी क्रांती मैदानार आदली पाटी काडूंक लायली ती खंय पर्रीकारान आदली पाटी परत लायली म्हूण सुदिनाक हरकत ना कनेक्टिविटी खातीर जो घोळ जाला खुद्द मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगिल्लें की हांवें कॉलिंग अटेन्शन घातिल्लें ऑनलायन एज्युकेशनाचेर 0 वराक प्रश्न मांडिल्लो आनी मुख्यमंत्र्याक हांवें स्पश्ट सांगिल्लें की कनेक्टिविटी ना भुरगे फाटीं पडटले त्याचेर आमकां विधानसभेत आन्सर दिल्लें की ऑनलायन एज्युकेशन इज नॉट कंपल्सरी पूण पयर जे सर्क्युलर आयलां ताज्या प्रमाणे ऑनलायन जे आसा एज्युकेशन ते कंपल्सरी म्हणून आयलां कनेक्टिविटी नासतना टॉवर नासतना इंटरनेट सेवा डोअर टू डोअर नासतना हे ऑनलायन एज्युकेशन कशें जावंक शकता आनी लोक आमचे कडेन येवपाक आनी हांवें कालूच स्टेटमेंट दिलां जर हे 15 दिसांत जर तें सारकें जायना जाल्यार आमी पालकांक आनी भुरग्यांक घेवन आझाद मैदानाचेर एक दिसाचो निशेध व्यक्त करपा खातीर आनी उपोशण कशें करतले रवी आणि शरद पवाराच्या नावाची क्रांती मैदानाची आदली पाटी परत लावंकय ताका हरकत ना ती काडूंक लायिल्ली पर्रीकारान क्रांती मैदानाचेर जी प्लेट काडून दवरल्या ती प्लेट त्या वेळारे मुख्यमंत्री आनी त्या नंतरचे जे डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्ले तांणी सांगलें की आमी नवें काम करता आतां जुने हे घालपाची गरज ना डिफेन्स मिनिस्टराची जमीन आमचीच आमी डिफेन्साक दिल्ली ती जर परत दिता ताजें नांव कित्याक जाय असो एक तेन्ना हें जालो सुतोवाद जालो आनी तें खरें आसा जमीनूच जर आमची गोंयकारांची आनी ती जर डिफेन्साक दिल्या डिफेन्साची परत दिवपाक जमीन तांचें नांव कित्याक जाय डिफेन्स मिनिस्टराचें आनी हेचें जमीन आमची
कोणाच्याच मनात रवी नायकाचें नांव काडपाक नाशिल्लें, कोणाचें म्हजें नाशिल्लें आनी मनोहर पर्रीकाराच्याच मनात नाशिल्लें. तेज्यांनी काल अशें म्हटलां की पाटी लावची म्हणून तुमचो तेका हें आसा ना ना कोणाचो म्हाजो कांयच ना. आस तशी लाया आनी नांवां जाय जाल्यार घाला पूण तें सांबाळा. स्टुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. काँग्रेस पार्टी खालावल्या. पार्टींत बदल जाय म्हूण काँग्रेसीचो ज्येश्ठ खासदार सार्दीन मिडिया कडेन उलयला. गोंयांत काँग्रेस लिडरशीप बदलपाची सध्या हवा चल्ल्या. सार्दीन म्हणटा सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी लिडर जाय. मजगतीं मोदी सरकारान MP लेड फंड दिवपाक चालू करचो म्हूण सार्दीन मागता. कोविडाच्या महामारींत केंद्रान MP लेड फंड खंय सध्या बंद दवरला. पार्टी प्रेसिडेंट कितें जाता आमकां सगल्यांनी जाय तें सांगलां की आमकां चेंज जाय. कित्याक स्टॅटिक्स पळयल्यार दिश्टी पडटा की पार्टी एकदम सकयल आयिल्ली आसा आनी आमकां सगळे काँग्रेसमॅन जे काँग्रेसान आमकां इतले वयर घालून इतले पोस्ट पळयले आनी आमकां दिश्टी पडटा की लोकांक BJP नाका पूण काँग्रेस तरी परतो येतलो. कोणूय एक मनीस जो सगल्यांक बराबर वचपाक शकता कित्याक एकल्याच्यान कांय करूंक जायना. सगळी पार्टीन ताचे बराबर रावपाक जाय. सरकारान NSCची गरज ना. पुलिसीक पावर आसा फोटिंगांक चोरांक धरपाक. यूज दॅट, कॅच देम. नो, आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन लोकल पॉलिटिक्स. For me, there are 3 years more as a member of parliament. पयली वर्स जालां आमगे दुसरी वर्स. हे कुमाक या ते मोदी मातशें तकली उजवाड आयल्या पुरो आनी आमगे MP फंड आमकां परती दिल्या पुरो. कोलवाळे प्राथमीक आरोग्य केंद्र सुविधांनी सुदारतले म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे उलोवन गेला. इमर्जन्सी वॉर्ड, अल्ट्रासाउंड, OPD, 10 खाटींचो वॉर्ड आनी ॲम्ब्युलन्स. ल्हान ल्हान दुयेंसांक लागून म्हापशें जिल्लो हॉस्पिटलांत वचचें पडचें न्ही म्हूण खंय खातें सुदारणा करतलें. कोलवाळ आरोग्य केंद्रांतल्या फ्रंटलायन वर्करांचो भोवमान केलो. अपग्रेड ह्या तरेचे करता की सगळे इन्क्लुडींग एमर्जन्सी रूम, अल्ट्रासाउंड फॅसिलिटी, मोबायल एक्सरे पासून हे सगळे फॅसिलिटी हांगा जातल्यो. प्लस एमर्जन्सी रूम आसल्यार कसली एमर्जन्सी हँडल करूं शकता. 24/7 ॲम्ब्युलन्स हांगा उपस्थित आसतली 108. ते आतांच करपाक म्हाजे प्रयत्न आसले म्हणजे तेंच्या मतदारसंघात. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की लोकांक जे सोयी जाय जे म्हापशें वचपाची गरज पडचे न्ही. कोळवाळे ह्या परिसरांत बेसीक सगळे ब्लड टेस्टिंग फॅसिलिटीज लॅब मातसो अपग्रेड करून आनी वयर जो एरिया सद्या आमी तो वापर करून एटलिस्ट बेसीक सगळे जे एम्युनिटीज जे जाय त्यो आमी बेगिना बेगीन मार्गार आमी लायतले. प्लस अपग्रेडेशनाचो प्रपोजल ह्या फुडल्या वीक पर्यंत हांव एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल दिवन आमी दोगूय मागीर मुख्यमंत्री कडेन वचून ते GSIDCच्या माध्यमांतल्यान हो अपग्रेडेड सेंटर बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसा. बेड्स एक 10 बेडाची कॅपॅसिटी केल्यार बी जाता कारण एमर्जन्सी. आनी म्हाजें कितें आसा की स्थानीक लोकांक पयस वचपाची गरज पडपाची ना. म्हाजे स्वताचे वडील आनी आई दोगांक कोवीड आशिल्ले. गोवा मेडिकल कॉलेजानूच ट्रिटमेंट घेतले. आमी काय दुसरे कडेन म्हणून हक्कान आमी म्हणूंक शकता की आमचें हेल्थ सिस्टम बरें आहा. जर हांव म्हाज्या वडिलांक आनी आईक त्या हॉस्पिटलांत व्हरूंक शकता तर म्हाका खात्री आहा की म्हाजी टीम कशी आहा आनी म्हाजे ऑफिसर कशे आहा, डॉक्टर कशे आहा, नर्सीस कशे आहा आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. थर्ड वेव जर येवंक जायना जाल्यार द ओनली आन्सर इज वॅक्सिनेशन अँड वॅक्सिनेशन. आमचे डॉक्टर पीस कम्युनिकेशनाक घातले तेज्या बरोबर ते पयलीं जे आमचे डॉक्टर दामू नार्वेकर आसले तेंच्यांनी बरें काम केलें. आपान आज मेरेन 9,000 वयर रेशनाची पाकिटां फोंड्यां वांटल्यांत. दिसाक खंय तांकां 100-200 कॉल येतात. आपाचो फुडारी सुरेल तिळवीन रिक्षावाले, टॅक्सीवाले, पिकअपवाले आनी पायलटांक रेशनाची पाकिटां वांटलीं. कोविडाचे परिस्थितींत पोटा पाण्याक आदार जालो म्हूण तेवूय उमेदीर. तेन्ना आमकां आम आदमीन आयज आमकां कडधान दिल्या तशें आमकां अजून पर्यंत कोणेच दिल्ली ना. जे मिनिस्टर लेवलाचेर आहा सरकार तेणी बीन कोणाच दिल्ली ना आमकां. आनी आमकां आम आदमीन आमचें हें केल्लें आहा.
आनी हे फुडें आतां आमकां कितें आमकां बरें हेल्प केल्ले आहा की हे आमकां मोठें आमचें हें भाग आनी तशेंच आमकां आनी अशें आम आदमीन हे फुडें आमची कितें पळय ज्यो मागण्यो आहात त्यो आमची करच्यो आनी आमकांय कितें हें जाय धान्य जाल्यार आमकां तेणी अवश्य दिवची परत आनी आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट तुमकां आसतलो आम आदमीक अशें हांव प्रेसिडेंट उलयतां. आमी पुण्याक हे राशन डिस्ट्रिब्युशन फाटले 15 दीस जाले चालू दवरलां. डेली आमकां 100 कॉल्स येता. कालच्या दिसा आमकां 222 कॉल्स आशिल्ले, 225 कॉल्स आशिल्ले फोंडेच्यानूच. इतलो बरो प्रतिसाद आमकां फोंडेच्यान मेळपाक लागला. 2000च्या वयर पॅकेट आमी रेशनाची आजून पर्यंत फोंड्यान सगळ्याक पावयल्या. आज आमी खास करून आयल्या ते हांगा ओल्ड बस स्टँडार. हांगा आमचे रिक्षेकार भाव आसा, झरेश्वर रिक्षा असोसिएशन, पायलट भाव आसा, त्या भायर पिकअप रिक्षा आसा आनी आमचे टॅक्सीकार आसा, ट्युरिस्ट टॅक्सीकार. हांकां सगळ्यांक आमी आज हांगा फोंड्यान रेशन दिता. आमी खंयच्या मतदारसंघातले जावं ते आमचे हांगा फोंडेचेच काय फोंडे भायले म्हणून आमी असो कांयच भेदभाव करना. आमचें म्हणणें इतलेंच की सगळ्या गोंयकारांक पुराय गोंयान सगळ्यांक घरान राशन मेळपा जाय. खंयचोच मनीस राशनाच्या शिवाय उपाशी न्हिदपा जायना. सिरसय रस्त्याक उशीची पायपलायन फुटली. ही पायपलायन सामकीच खंय पोरनी. ती बदलपाचें काम चालू आसा. पायपलायन फुटिल्ल्यान osnoda सिरसय हळदोण्या उदक ना. स्पॉटार आशिल्लो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा काम करूंक अडचण जाता, तरी जाता तितले बेगीन काम सोंपयता. केन्ना जावपाचें आहा तुमचें काम? आतां 3 दीस जाल्यार उदीक ना, लोकांक जायते त्रास जातात. मातशें सरकाराक विनंती करता कितें करून बेगीन आनी लोकांचे हे हाल मातशे पयस करून. ते पायप हे कुसला सर सकल्ले, तेका लागून आतां पायप ते नवीन हाडून हांगा बिल्डींग जायना, कळ्ळें न्ही. आनी ते खूब अडचण आसा. गॅसीचे पायप आसा, हे आसा, त्या वटेन उदकाचे पायप आसा, सगळे ते जातले 100%. गेले 3 दीस लोकांक उदक ना 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 3 दीस ना. आतां कालच्यान आमचे काल आमी दनपारा गेला, आमकां दनपारा कळ्ळें. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.